lover of the Lord Jesus Christ. I believe He is my lover, and I will not ever give up on my Jesus. And if you are the lover of Jesus Christ, you are going to stand up for the Lord. You are not going to feel ashamed of what you believe in. Hallelujah. जरी तर तू खरेंच तुझ्या मोग्याचो मोग कोत्ता जाल्यार, खरेंच तुझ्या जेजूचो मोग कोत्ता जाल्यार तू लॉसचे ना, कित्याक ह्या शुभ वर्तमानाची म्हाका लॉस दिसना. हालेलुया. सोमयाचें शुभ वर्तमान जावन आसा आमचें जिवीत. हालेलुया. It has given me life. Has it given you life? तुका जिवीत दिला ह्या देवाच्या उतरान. The Old Testament and the New Testament both combined together is Jesus. The Old Testament and the New Testament both combined together is Jesus. Adlo kora no kora soklet Jesus saunasa. This word, today's word is called Jesus Christ Paskanzo Mendro. Jesus is the lamb of the Passover. He is the lamb of the Passover. अशें मोगाल भाव भयणीनो, सर सुरवात खंयसून जाली खबर आसा? जशें आमी देवाचें उतर आयकतले आयज आमकां गमतलें. It is not just history, but it is a mystery which has been revealed to simple people like you and me. Hallelujah. I don't think you understand. Jesus Christ is not just history, but He is a mystery which has been revealed to those who believe, simple childlike hearts. Hallelujah. Shanank tuven ye lipun do lai musha deva pun tuven burgyank ani lanvikanke ukte khela. Hallelujah. This is a mystery that has been revealed, and the wisdom of God is revealed to the children. Hallelujah. Ek lan burgya bashin zaina zalar amka sorgincha rajan proves meltsona. Hallelujah. Innocent, meek little children, God has opened His mystery to you. God has given His revelation to you. Are you ready for this? Hallelujah. Paskachi parav bhi khuinsan suru zali. I'm not just going to tell you history, but God is going to reveal to you a mystery. Amen. Thank you, Lord. Devachi burgi Israelachi porza jenna banpasan asli. Egyptaच्या गावांत in the land of Egypt, the children of Israel were in bondage. Do you remember that? ती बानपासान आसलीं. Okay, हे सगळें सुटकेच्या पुस्तकार बरयलां म्हूण जाणा तुमी आदल्या करारान. I said the Old Testament and the New Testament is all Jesus. देवाची पोरजा बानपासान आसली. देवान मोजेसाक विचून काडलो. देवान मोजेसाक सांगले तूं वच आनी फेरोवाक सांग, इजिप्ताच्या राजाक सांग म्हज्या भुरग्यांक सुटका दी, म्हज्या भुरग्यांक वचोन दी. सो इजिप्ताचो राजा तांकां सुटका दिना जालो आनी देवान खास धाडली 10 भासांच्यो खास धाडल्यो त्या इजिप्ताच्या गांवाचेर. द लास्ट वन, तो निमाणे जे आसले ती एक व्हड खास जावन आसली. हांव तुमच्या घरांचेर मरण धाडटलो. Okay, I will send death in all the houses. सगळ्या तुमच्या घरांचेर हांव मरण धाडटलो म्हणून ही खास्त येवची आसा म्हूण मोजेसान वचोन त्या राजाक सांगलें. आनी देवान मोजेसाक अशें सांगलें, अशें जावचें आसा, खास्त येवची आसा आनी मरण येवचें आसा दर एका गाराब्यान, आनी एका गाराब्यांतलो पयलो भुरगो मरतलो. Firstborn of every man and of every animal will die. ही खास येवची आसा. पूण देवान एक वाट केली आपल्या भुरग्यांक. देवान सांगले, this is going to be very very interesting. जरी तर आमकां संवय आसा बायबल फकत वयर पेडस्टलार दवरपाची जाल्यार आतां ही संवय आमी मोडया. वयर पुलपिताचेर बायबल दवरला तो आमी सोकला काडून आमच्या हातीन धरून उक्ते करून वाचून पुजा करपाची. हालेलुया. वाचता तितलें आमच्या भितर वेतोलें. सुटकेचो 12वा अविस्पूर 26 पुराण इजिप्ताच्या देशांत मोजेसाक आनी एरोनाक म्हळें,
सगळ्या म्हयन्यामध्ये हो म्हयनो तुमकां पयलो जातलो म्हणजे तुमच्या वर्साचो पयलो म्हयनो. सी नाव दीस वर्ड इज जस्ट नॉट सिम्पली पुट देयर. दीस इज व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग. हो म्हयनो जातलो सगळ्या म्हयन्या परस पयलो म्हयनो. विच इज दॅट म्हयनो? द मंथ अकॉर्डिंग टू ज्युईश कॅलेंडर. ओके, जुदेव लोकांच्या कॅलेंडरा प्रमाणे मार्च ते एप्रिल लागून हो म्हयनो तांचो अबीब म्हयनो म्हणून आसतालो. पूण आतांच्या काळार लोक ताका निसान म्हणटात. ह्या म्हयन्यांक जुदेव लोकांच्या कॅलेंडराचेर आमी मार्च आनी एप्रिल म्हणटा. थंयसर अबीब म्हणटाले नाजाल्यार निसान. ओके, नाव गॉड इज सेइंग हांगासर सावन तुमच्या कॅलेंडराची सुरवात जातली म्हणजे हो म्हयनो जातलो तुमचो पयलो म्हयनो. सी आय एम टेलिंग यू समथींग बिकॉज देर इज अ सिग्निफिकन्स हियर. ओके, आख्खे इस्रायल पोरचे कडेन उलोवन तांकां सांगात ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा जोण एकल्यान आपल्या इनांतलो एक मेंढरो घेवचो. दर एका कुटुंबाक एक मेंढरो. ओके, नाव रिमेंबर द डेट. ओके, रिमेंबर द डे 10th of Nisan, 10th of Abib. ओके, हो पयलो म्हयनो कितें नांव जालें तेंच्या ह्या म्हयन्याचें? अबीब or Nisan. Everybody with me? Come on, this is going to be interesting. Say it's interesting. Yeah. So, ह्या पयल्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा, ओके, सो ऑन द 10th of Nisan तुमी दर एकल्या घराब्यान एक मेंढरो घेवचो. धवो फूल मेंढरो, खोत नासलोलो, दादल्या लिंगाचो, पयलो फर्स्ट बॉर्न. ओके, एका घराब्यान एक मेंढरो घेवचो. खंयच्या दिसा? 10व्या दिसा, द 10th of Nisan. आणि मागीर then the next thing it says, so verse 6 says, ह्या म्हयन्याच्या 14 तारखे पर्यंत ते जनावर सांबाळून दवरूंक जाय. Till the 14th of Abib, till the 14th of Nisan, you have to take care of that lamb. See. 10th of Nisan, you have to take the lamb. 10व्या दिसा निसानाच्या, okay, of 10th of Abib or Nisan, you have to take the lamb. On the 14th, okay, 14 तारीख पासून तो सांबाळून दवरूंक जाय आसलो. ओके, ते जनावर सांबाळून दवरूंक जाय. मागीर सगळी इस्रायल पोरसां एकठांय जावन सांजेच्या वेळार इन द इवनिंग ते जनावराचो प्राण काडटली. लिसन नाव, कित्याक देवान अशें सांगलें? लिसन केअरफुली. कित्याक देवान अशें सांगलें? वाय डीड गॉड टेल टू किल द लॅम्प? त्या सगळ्या गराब्यांचेर मरण येवपाचें आसलें. ओके, रिमेंबर वॉट गॉड सेड. पातोक दिता तो मुशारो जावन आसा मरण. रायट. पातकाक लागून आमी सगळीं मोडटलीं आसल्यो आनी इफेनान वेतले आसल्यो. रायट, ताका म्हणटात मरण. ओके, सो नाव ह्या इजिप्ताच्या गांवान देवान खास धाडली, ओ मरण धाडलें. आनी देवान सांगलें ह्या मरणांतले तुका तर वाटावंक जाय जाल्यार अशें कर. 10वे तारखेर, निसानाचे 10वे तारखेर एक मेंढरो घे, खोत नाशिल्लो, दादल्या लिंगाचो. यू गॉट इट? खोत नाशिल्लो आनी दादल्या लिंगाचो धवो फूल मेंढरो घे. ओके, आनी 14 तारीख पासून ताका सांबाळून दवर आनी 14 तारखेर सांजेच्या वेळार ताका मार. कित्याक देवान सांगलें मेंढरो मारूं जाय? वाय? सगळ्या जाणांचेर मरण येवपाक आसलें. पूण जेन्ना एक इनोसेंट मेंढरो ते मारतालेत, त्या इनोसेंट मेंढऱ्यान आपलो जीव दिवचो पडटालो त्या आख्या कुटुंबाक साल्वार करूंक. ताचें रगत वारोवचें पडटालें. सगळें ताचें रगत वारोवसोर ताका मारूंक जाय आसलो. सगळें ताचें रगत वारोवसोर. ओके, देवान सांगलें ह्या मेंढऱ्याचें मागीर तुमी रगत घेवंक जाय आनी ह्या मेंढऱ्याचें रगत. ओके, वी वील रीड देर बिकॉज देर इज अ स्लाइट एरर इन द कोंकणी ट्रांसलेशन. आय वॉन्ट यू ऑल टू लिसन. I want you to go to verse 7. मागीर जनावराचो प्राण. ओके, मागीर ताचे इल्लें रगत घेवन ज्या घरांनी त्या जनावराचें मांस खावचें आसा त्या घरांच्या दारांचे दोनूय कवड्यांचेर, देर द वर्ड इज उंबऱ्याचेर,
that word is wrong. Okay, that word is, translation is wrong. I tell you what God said. Entor dar zaler. Come on, one of you just come here. Come, brother. Stand with your hands wide open. Yes, like this. Entor dar zaler. Okay, think this is the door. Okay. देवान सांगले त्या मेंढराचे रगत घे आणि ह्यो पाटी आसता ताची, ओके, ए सायडीन रगत घाल, ए सायडीन रगत घाल, ओके, दोनूय कवड्यांचेर, ऑन टॉप एंड एट द सायड, बट नॉट ऑन द उमरो. दॅट उमऱ्याचेर, दॅट वर्ड इज रॉंग. दोनूय कवड्यांचेर, ऑन टॉप एंड हियर, okay, not down. You know why not down? Why not down? Because the blood was not supposed to be trampled upon. Sokla gal monong nale ragot, okay, forgot saidik gal mone. So please write on that konkani thing. That word there is not umbryacher gal monong na. The English translation it says on top and here. Entor dar zalyar oir ani tache saidik lai mutlole. Okay, all right. Now brother, thank you. God bless you. You got it? You got it? Come on. Say you got it? Okay. Say मेंढराचे रगत बाहेर लावपाक जाय असले. Now we'll just go further. We'll just read a little further. Verse 8 says, ते रातीक ते मांस उज्यांत भाजून खावंक जाय. कोमीर घालूंक नासलो उंडो आनी कोडू भाजी घेवन ते मांस खावंक जाय. Remember this word. ओमीर घालूंक नासलेलो उंडो. आमी उंडे खातना ताका ओमीर घालतात न्हू. 3 रुपया पाव. 3 रुपया पाव. ओके, त्या 3 रुपया पावान भितर कितें आसता? उमेर आसता. एक्चुअली तो पाव येतो सो उमेर घालता तेन्ना तो फुगता. देव कितें म्हणटा? तांकां उमेर घालूंक नासलेलो उंडो करून त्या उमेर घालूंक नासलेल्या उंड्यान कोडूक भाजी घेवन ह्या मेंढराचें मांस खावंक जाय. गॉट इट? ओके. आनी मागीर वर्स 12 सेज, ते रातीक इजिप्ताच्या देशांतल्यान हांव वेतलो आनी सगल्या माळगड्यांक जिवेशी मागतलो. मनशाक तशें मोनजातींक आनी सगल्या इजिप्ताच्या देवांक हांव खास लायतलो. हांव तो सर्विसपोर. वर्स 13 सेज, तुमी रावतात ती घरां दाखोवंक हें रगत जातलें एक खुणा आनी तें रगत दिश्टी पडटोस हांव तुमकां कांय वायट करी नासतना फुडें वेतलो. ते रगत दिश्टी पडटा तेन्ना हांव तुमकां कांय वायट करी नासतना फुडें वेतलो. I will pass over. I will pass over. That's what God says. Hallelujah. आनी जेन्ना हांव इजिप्ताक कास लायतलो तेन्ना तुमकां कांयच वायट जावचें ना. देव कितें म्हणटा? हें रगत जेन्ना तुमी लायतल्या तुमच्या घराचेर आनी भितर हांवें जें केलां तें तुमी सांगलां तें तुमी करतल्यात तेन्ना वायट जेन्ना येतलें तें तुमच्या घरान भितर सोडचें ना. मरण तुमच्या भितर सोडचें ना. देवचार तुज्या घरान भितर सोडचो ना. कित्याक हांव तें रगत पळयतलो आनी तें रगत जातलें. कोणाचें रगत? मेंढराचें रगत. मेंढराचें रगत जातलें एक खुणा. सो आय विल, when I see the blood, I will pass over to the other side. You got it? I will pass over to the other side. That is why you got the word pass over. Got it? Hey, we are so used to religion. Come on, come out of that. Come out of that. देवाचे उतर आमकां न्हीद घालूंक येवंक ना. देवाचे उतर आमकां जागृत करूंक आयला. Hallelujah. We are going to learn something today. God said, I will pass over. Pask. ताका म्हणटात पास्क. म्हणके हांव पास ओवर जातलो. तुज्या घरान वायट येवंक हांव दिवचो ना कित्याक हांव तें रगत पडटलो. ओके, नाव लिसन टू मी. You remember the 10th of Nisan? Now you go to Luke chapter 19 verse 29 to 38. अशें उलयल्या उपरांत जेरुसल्याक was from 28 onwards. जेरुसल्याक चडूंक वचपाची वाट धरून जेजू फुडें गेलो. तर जेजू जेरुसल्याक वेतालो
आनी अशें घडलें जैतुनाच्या म्हणटा त्या दोंगरार सरशीं आसत्या बेतफाची आनी बेथानी लागीं पावतूस ताणें दोगां आपल्या शिसांक धाडले अशें सांगून तुमचे समकार आसा त्या ग्रामांत वचात थंय भितर सरतूस एक गाडवाचें शिंगरू ताचेर कोणूच आजून पुडयान बसूंक ना तसलें बांदलोलें तुमकां मेळटलें ताका सोडात आनी हांगा हाडात यू वील फायंड अ कॉल्ट ओके एका गाडवाचें पोट ताका शिंगरू म्हणटाले ताका कित्या पासत तुमी सोडटात अशें कोणूय तुमकां विचारीत जाल्यार सोमयाक ताची गरज आसा म्हूण ताका सांगात धाडलोले ते गेलेत आनी सांगलोलें तशें एक गाडवाचें शिंगरू तांकां मेळ्ळें त्या शिंगराक ते सोडटा आसतना ताच्या दोनयांनी ताका म्हणलें त्या शिंगराक कित्याक सोडटाय तुमी ताणें अशी जाप दिली सोमयांक ताची गरज आसा आनी तांणी ताका जेजूशी हाडलें आपली आवरणां त्या शिंगराचेर घालून जेजू ताचेर बसलो तो फुडें वेता आसतना लोक आपलीं वस्त्रां वाटेर पाटलायतालो आनी जैतुनाच्या दोंगराचेर देंवन ते लागीं पावतूस ताच्या शिसांचो व्हड जमो आपणें देखलोल्या सगळ्या ताच्या विस्मिता पासत व्हडल्या तळ्यान खुशालकायेन देवाक असो परगडूंक लागलो सर्वेस्पराच्या नांवान येता त्या राजाक जय सरकार शांती भोव व्हडल्या देवाक महिमा ब्लेसड इज ही हू कम्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड पीस इन हेवन एंड ग्लोरी पीस इन हेवन एंड ग्लोरी टू द लॉर्ड इन द हायेस्ट हालेलुया Blessed be the name of the Lord. जेसू त्या गाडवाचेर बसून जेरुसलेमाक वचूंक लागलो. Now Zechariah 9 verse 9 said, सियोनाचे दुवे खुशाल जा. Daughter of Zion, be rejoicing. Come on, rejoice, daughter of Zion, for your king is coming riding on a donkey. Now you all don't understand this, but listen. I'll tell you. I'll explain. Okay. On the 10th of Nisan, they were supposed to bring a lamb, right? 10 तारखेर निसान ह्या म्हयन्याची ताणें एक मेंढरो हाडूंक जाय आसलो रायट ओके ऑन द 10th ऑफ निसान जीसस गोज टू जेरुसलेम सिटींग ऑन अ डोंकी आनी तो येता आसतना लोक रामाच्यो चुट्ट्यो घेवन ओके सी वी गेटिंग क्लोजर नाव पास्कांची परब ओके यू गोना अंडरस्टँड दीस रामाच्यो चुट्ट्यो घेवन आनीक आपली आंगवस्त्रां आपले आंगोस काडून थिंगा पाटलावन जेजू येता तो पळोवन गाडवाचेर बसून आयलोलो ते सगळे जाणा जातात की हो जावन आसा आमचो मेसाया ब्लेसड इज ही हू कम्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड लिसन पीपल गॉड्स वर्ड विल सेट यू फ्री टुडे आमेन हालेलुया सो ऑन द 10th of Nisan Jesus is coming sitting on a donkey now it was written about him in Zechariah 9 verse 9 Okay, it was written about Jesus. अशें बरयलेलें आसलें की आमचो राजा गाडवाचेर बसून येतलो ल्हानवीक नम्र तो he is meek like a lamb okay now John the Baptist also said Jesus is the lamb of God John Baptistan कितें म्हणलेलें ओ जावन आसा देवाचो मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो हालेलुया आतां परत जेजू गाडवाचेर बसून येता आनी लोक ताका वळखता आनी म्हणटा ओ तो विस्मिता कोत्ता तो पूण हो जेजू ओ जावन आसा Messiah so they put the things down there and the clothes and the olive branches and Jesus is riding on a donkey as the king on the 10th of Nisan okay now 4 days the lamb had to be nicely taken care of right so for 4 days they will treat him like a king but on the 14th day the same people will say crucify him you know why because the lamb is now getting prepared to be slain I don't know how many of you understood that मेंढराची तयारी जाता ताका आतां मारपाची पूण लोकांक कोणाक खबर नासली ओ जावन आसा देवाचो मेंढरो म्हूण people did not know now even you don't know because you are not used to living in the word but you will get it soon hallelujah you will get it soon thank you Jesus now Luke 22 लुकाच्या 22व्या वेस्परान पयले वळेन म्हणटा पास्क म्हणटा तो फूग नासलेल्या उंड्याचो उत्सव लागीं पावतालो पास्कांचो उत्सव आनी फूग नासलेल्या उंड्याचो उत्सव हे दोन फेस्टिवल ऑफ फीस्ट एवरीबडी से फीस्ट अशें एक
देवान जायते सांगलेले उत्सव कर, पण 7 उत्सव असले, 7 उत्सव. ह्या उत्सवाले 2 उत्सव जावन असले, पास्कांचो उत्सव आणि फूग नासलेल्या उंड्याचो उत्सव. दोज टू वर कमिंग टुगेदर. ओके, कित्याक देवान सांगलेले ह्या पास्काचे मेंढरो तुवें खावंक जाय उंड्या फूग नासलेल्या उंड्या बरोबर. गॉट इट? एवरीबडी इज गेटिंग इट? ओके, नाव पास्काचो समय पावलो. So on the day they were supposed to get that lamb to be killed, the same day now Jesus is going to have his last supper. निमाणे जेवण जेजूचे आता जेजू तयारी करता आपली. निमाणे जेवण आपल्या शिसा सांगता शेवूंक. जेजू आपल्या शिसांक घेवन पास्काची परब मनोवपाक आसलो. कशें तो तांकां सांगता तयारी करात, हांव तुमच्या सांगता हे पास्काचें जेवण जेवपाक आसा. देवान तांकां इजिप्ताच्या गांवांत सांगलोलें. करेक्ट? उगडास हा. सुटकेच्या 12व्या आवेस्परान आमी पयलें वाजलां. देवान कितें सांगलेलें? हांव कांस धाडटलो. रायट? हांव कांस धाडटलो आनी जेन्ना हांव तें रगत पळयतलो हांव पास जातलो तुमचे वयर पास. आय विल पास ओवर टू दी अदर सायड. आनी अशेंच घडटा. ते रातीक जेन्ना ते मेंढरां मारतात भितर ते मेंढरां खातालेत, पूण भायर कास्त चलताली. आनी कास्त सगळ्या इजिप्ताच्या लोकांक पडटा आनी तांच्या घरांतलो पयलो भुरगो मरोन वता. पूण ह्या घराचेर, लिसन केअरफुली माय डियर पीपल, हें टिचींग तुका एकदम इम्पॉर्टंट. ह्या घराचेर ज्या घराचेर ह्या मेंढराचें रगत असलें थंयसर देवाची खास त्या घरान भितर सरोना आनी सरोंक जायना, कित्याक देव त्या रगताक पळयता. हालेलुया. आनी ताचे भितर लोक रावन ते मेंढाचें मांस खाता. आतां ह्या जाग्यार जेन्ना शिजू निमाणें आपलें जेवण शिसा सांगता बसून जेवता तेन्ना फूग नासलेलो उंडो म्हणगे. लिसन टू दीस. फूग नासलेलो उंडो विदाउट द यीस्ट, अनलेवन ब्रेड. लिसन, अनलेवन ब्रेड इज दीस. ओके, फुगोण म्हणजे पातोक. फुगोण नासलेलो उंडो जेजू जावन आसा, जिविताचो उंडो. करेक्ट? पातोक नाशिल्लो तो मेंढरो. रायट? So fugon nasolo undo to. So the bread is Jesus and the lamb is also Jesus. Come on. The word feast is not the feast that we all celebrate here. The word feast in Hebrew, it means Hebrew bhashen feast munge appointed time. You with me? This is interesting. Okay, आता जेजू बसलो सगळे आपल्या 12 शिसां बरोबर आनी जेजू उंडो घेता आनी उंडो देवाक दिनवासनी दिता. उंडो मोडटा आनी म्हणटा ई म्हजी कूड. ही इज blending together Passover in the feast of unleavened bread together. Okay, he is our Passover, he is our unleavened bread. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पची आसा. अनलेवन ब्रेड. ही ब्रेक्स इट आनी सगल्यांक दिता आनी म्हणटा हे म्हज्या उगडासाक करात. कितें उगडासाक करात? की हांव जावन आसा तुजे पास्कांचो मेंढरो. तांकां तें कांय सोजमोलें ना. मागीर ते कप घेता, तें पात्र घेता, देवाक दिनवासनी दिता आनी म्हणटा हे वायन दाकाचो रोस आसता. ओके, तो दाकाचो रोस घेवन जेजू म्हणटा हे म्हजें रगत तुमचे पासत वारवतलें. हालेलुया. हे म्हज्या उगडासाक करात. हालेलुया. आनी हे भाशेन ते उंडो मोडटा. जेजू उंडो मोडटा, सगल्यांक दिता आनी त्या कप सगल्यांक पिवंक दिता आनी म्हणटा उगडास करात. ऑलरायट, नाव लिसन. जेन्ना जेजू हे कप घेता आनी हो उंडो घेता तेन्ना इट वॉज द 14th of Nisan. 14 तारीख जावन आसा निसान त्या म्हयन्याची. ओके, जुदेवांचो कॅलेंडर कॉमेस जाता त्या म्हयन्यांसान आनी तांचो दीस कॉमेस जाता तेंची सांजे सान. Okay, so now that is when the 14th started. That is when that same day, come on people, you pray, you got to get this revelation. That same day, that same evening, the lamb had to be slain, right? 14 तारखेपासून तो मेंढरो दवरूंक जाय आसलो, 14 तारखेर सांगे तो मारूंक जाय आसलो, रायट? सो जेजू ख्रिस्त त्या दिसा 14 तारखेर निसानाचे त्या दिसा शिसा बरोबर आपलें जेवण शेवता आनी मागीर त्या दिसा जुडास ताका विकून दिता जेसमानीच्या मोड्यान. डू रिमेंबर दॅट? ओके, मागीर जेजू
दवरून वतात आनी पिलाताशीन वता आनी तीच मनशां जाणीन ताका म्हणलेलें होजाना होजाना इन द हायस्ट ब्लेसिड इज ही हू कम्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड. तीच मनशां म्हणटा ताका खुस्सार मारा हालेलुया. पूण तांकां खबर नासली की हो जावन आसलो देवाचो मेंढरो म्हूण. दे डीड नॉट नो एनीथींग. कितले फावटी जेजू आमच्या फुडें आसा उलयता आमच्या कडेन पूण आमकां खबर ना जेजू आमचेशीन उलयता म्हूण. आमकां दिसता ही सिस्टर कितें म्हणटा ओ ब्रदर कितें म्हणटा. ना 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 जेजू आमच्या लागीं उलयता. हालेलुया. तांकांय खबर नासलें की तो मेंढरो म्हूण. ताणें म्हणलें ताका खुस्सार मारा आनी पिलात ताका जर्मन मारूंक व्हरूंक लायता आनी जेजूच्या आंगाचेर ते जुदेव लोक जर्मन मारतात, फॉर्मड मारतात. They scourge him and they beat him. They are going now to slaughter the lamb. त्याच वेळार come on now, the Holy Spirit is going to minister to you now. त्याच वेळार ते सांजेच्या वेळार सगळे जुदेव लोक आपल्या घरांनी एक मेंढरो घेवन ते मारूंक आसले.